बट्टे खातीर पात्र उमेदवार सापडूंक ना जाल्यार भौशीक बांदकाम, वीज, उदका स्रोत आनी उदका पुरवण खात्यांतल्या मुख्य अभियंत्यांक आनीक 2 वर्सांची सेवा मुजत वाड दितले अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सांगले। जर बट्टे खातीर पात्र उमेदवार जर सापडूंक ना जाल्यार भौशीक बांदकाम, वीज, उदका स्रोत आनी उदका पुरवण खात्यांतल्या मुख्य अभियंत्यांक 2 वर्सांची सेवा मुजत वाड दिवपाचें आसा अशें मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंताचें म्हणणें। दुसरे वटेन कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात पुजान केल्ल्या आरोपा उपरांत क्रायम ब्रांचीन नव्यान FIR नोंदयल्या। ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करतले, जांकां चवकशेक आपोवपाक जाय तांकांय आपयतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। जॉब स्कॅम प्रकरणात गुन्यांव फाटल्यान नव्यान FIR नोंदयल्या। पूजा नायकान केल्ल्या आरोपा उपरांत ह्या प्रकरणाची परतून खोलायेन चवकशी सुरू केल्या। कोणूय आरोप करता म्हणून ते गृहीत धरपाक जायना अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। जॉब स्कॅम प्रकरणात घुस्पल्ल्या मंत्र्याक बेगोबेग मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवचे अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या। ह्या प्रकरणाची न्यायालयीन चवकशी करची आनी हे प्रकरण काँग्रेस जे आसा ते संसदेत व्हरतले अशें काँग्रेसीचो राष्ट्रीय फुडारी पवन खेरान सांगला। फाटलीं 3.5 वर्सां डबल इंजिन सरकार आसा। 2019त 50,000 जाल्यार 2022त 10,000 नोकऱ्यांचें आश्वासन दिल्ले भाजप सरकारान। तातूंतच हो घोटाळो मुखार आयिल्ल्यान 2019 सावन जाल्ल्या नोकर भरतीची चवकशी जावची अशें काँग्रेसचो राष्ट्रीय फुडारी पवन खेरान सांगला। SIR म्हटल्यारूच स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन प्रक्रिया अजून सुरू आसा। जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या वेळापत्रकाची अधिसुचोवणी अजून जारी करूंक ना। देखून SIR प्रक्रिया पुराय जाय मेरेन जिल्लो पंचायत वेंचणूक फुडें धुकलची अशी सरकाराक विनंती केल्या म्हणून मुख्य वेंचणूक अधिकारी संजय गोयलान सांगलें। मजगतीं कांय BLOंचो सत्ताधारी पक्षाकडेन संबंध आसा, ताका लागून ते कामां सारकी करिनात असो आरोप गोवा फॉरवर्डाच्या दुर्गादास कामतीन केला। SIR प्रक्रिया सध्या सुरू आसा। SIRची फॉर्मां वांटपी गोंय हे पयले राज्य जावन आसा अशें मुख्य वेंचणूक अधिकारी संजय गोयलान सांगलें। ZP वेंचणुकेच्या वेळापत्रकाची अधिसुचोवणी अजून जारी जावंक ना। SIR पुराय जाय मेरेन वेंचणूक फुडें धुकलची अशी सरकाराक विनंती केल्या म्हणून संजय गोयल हांचें म्हणणें। बुधवारा स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन प्रक्रिये संबंदीत म्हायती दिवपा खातीर सर्वपक्षीय बसका जाली। कोंबडीच जर मारली जर तांतयां खंयच्यान मेळटली काय टॅक्सीवाले अशें दादागिरी करून गोंयचें नांव बदनाम करतात। अशा टॅक्सीवाल्यांक जाग्यार हाडपा खातीर टॅक्सी वेवसायाचेर नियंत्रण हाडपाकूच जाय। ह्या खातीर वोट बँकेचो बीन विचार करिनासतना सगळ्या आमदारांनी टॅक्सीचो प्रश्न सुटावो करचो, ह्या खातीर तेंको दिवचो असो उलो पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन मारला। बुधवारा मंत्रालयाच्या भायर विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दिता आसतना पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे उलयतालो। कोंबडीच जर मारली जाल्यार तांतयां खंयच्यान मेळटली अशें तो म्हणटा। कांय टॅक्सीवाले दादागिरी करून गोंयचें नांव पेड्ड्यार करता। अशा टॅक्सीवाल्यांक जाग्यार हाडपा खातीर टॅक्सी वेवसायाचेर नियंत्रण हाडपाकूच जाय अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे उलयलो। ह्या खातीर वोट बँकेचो विचार करिनासतना सगळ्या आमदारांनी हो टॅक्सीचो प्रश्न जाग्यार घालपाक जाय अशें ताचें म्हणणें। दिल्लीतल्या लाल किल्ल्या कडेन जाल्ल्या बॉम्ब स्फोटात जैश-ए-मोहम्मद संघटनेचे नवे व्हायट कॉलर टेरर मॉड्यूल उक्ताडार आयले। ह्या मॉड्यूलात दोतोर, प्राध्यापक आनी बायलांचो आस्पाव आशिल्लो आनी ते पाकिस्तानी हँडल्सांच्या संपर्कात आशिल्ले। स्फोटाच्या 37 दिसां आदीं 4 ऑक्टोबराक सहानपुरात एका लग्नाक ह्या मॉड्यूलाची सुरवात जाली। ते उपरांत सैन्य दळाच्या अधिकाऱ्यांक धमकी दिवपी पोस्टर्स वांटप, शस्त्रां आनी स्फोटा खातीर लागपी सामान एकठांय करपाचें काम सुरू जालें। 9 ऑक्टोबराक काश्मीरांतल्या नौगाम वाठारांत जैश-ए-मोहम्मदाचे पोस्टर्स लायिल्ल्याचे दिसून आयिल्ले। पुलिशेन गुन्यांव नोंदयलो। 27 ऑक्टोबराक 25 परस चड पोस्टर्स लायिल्ले। ते उपरांत 50 अधिकाऱ्यांच्या एका पथकान 60 CCTV कॅमेरा स्कॅन केले। 31 ऑक्टोबराक दोतोर आदिल हे पोस्टर्स लायिल्ल्या वाठारांत भोंवतना दिश्टी पडलो। ताचो फोन ट्रॅक केल्ल्यान तो पाकिस्तानी हँडलर्सांच्या संपर्कात आशिल्ल्याचे दिसून आयले। 6 नोव्हेंबराक ताका अटक केली।
विद्यार्थी बायलां मदीं उद्देजकताय वाडोवपा खातीर मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार येवजण बुधवारच्यान नव्यान सुरू केल्ल्याची घोषणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली। हातूंत कुशळटाय उदरगत प्रशिक्षणा वांगडाच उण्या व्याज दरात रीण दितले। गोंय स्वयंपूर्ण करपाच्या हेतान सरकारान ही येवजण परत चालीक लायल्या। फुडल्या वर्सभर 29,000 विद्यार्थ्यांक प्रशिक्षीत करपाची मोख आशिल्ल्याची म्हायती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या वेळार दिली। विद्यार्थी बायलां मदीं उद्देजकताय वाडोवपा खातीर मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार येवजण बुधवारच्यान नव्यान सुरू केल्ल्याची घोषणा ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केल्या। हातूंत कुशळटाय उदरगत प्रशिक्षणा वांगडा उण्या व्याज दरात रीण दितले। गोंय स्वयंपूर्ण करपाच्या हेतान सरकारान ही येवजण परत चालीक लायल्या अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। फुडल्या वर्सभर 29,000 विद्यार्थ्यांक प्रशिक्षीत करपाची मोख आशिल्ल्याची म्हायती लेगीत मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिली। गोंयच्या दर्यादेगावयल्या दलालांचो पर्यटन वेवसायाक धोको निर्माण जाल्लो आसा आनी ह्या दलालांक लागून हो धोको जाल्ल्यान ऑल गोवा शेक ओनर्स एसोसिएशनाचो अध्यक्ष क्रूज कार्दोजो हाणें हुस्को उक्तायला। ह्या दलालांक लागून पर्यटनांत सुमार 50% उणाव जाल्ल्याचें ते सांगतात। हे दलाल पर्यटकांक बरे त्रास दितात अशें कार्दोजोचें म्हणणें। देखून दर्यादेग वाठारांत आशिल्ल्या दलालांचेर संबंदीत प्रशासनान खर कारवाय करची अशी मागणी क्रूज कार्दोजो हाणें केला। ह्या टावट्सां खातीर दलालांक खातीर गोंयचें पर्यटन पेड्ड्यार जालां अशें तांचें म्हणणें। गोंयच्या दर्यादेगावयल्या दलालांचो पर्यटन वेवसायाक धोको उप्रासला। ह्या दलालांक लागून धोको निर्माण जाल्ल्यान ऑल गोवा शेक ओनर्स एसोसिएशनाचो अध्यक्ष क्रूज कार्दोजो हाणें हुस्को उक्तायत दलालांचेर खर टिका केल्या। ह्या दलालांक लागून पर्यटनांत सुमार 50% उणाव जाल्ल्याचें ताचें म्हणणें आनी हे दलाल पर्यटकांक त्रास दितात म्हणूनच गोंयचें पर्यटन कमी जालां अशें तांचें म्हणणें। दावशिरे उसगांव सरकारी माध्यमीक विद्यालयाच्या पालकांनी शिक्षण खात्याच्या संचालकाच्या आश्वासना उपरांत वर्गाचेर बहिष्कार घालपाचो निर्णय 20 तारखे मेरेन स्थगीत दवरला। हेडमास्तर सूरज नायकाची बदली केल्ल्यान पालकांनी नाराजी उक्तायल्ली। बदली रद्द केली ना जाल्यार 12 तारखेच्यान वर्गाचेर बहिष्कार घालतले म्हणून पालक एकठांय आयिल्ले। मात आतां शिक्षण संचालकान हो प्रश्न सुटावो करपाचें आश्वासन दिल्ल्यान बहिष्कार घालपाचो निर्णय स्थगीत दवरिल्ल्याचें पालकांचें म्हणणें। 20 तारखे मेरेन तांच्यांनी हो निर्णय स्थगीत दवरला। हेडमास्तर सूरज नायकाची बदली केल्ल्यान पालकांनी ही नाराजी उक्तायल्ली। शिक्षण संचालकान आपली भूमिका स्पश्ट केल्ल्यान तांच्यांनी हो निर्णय सध्या स्थगीत दवरला। दावशिरे उसगांव सरकारी माध्यमीक विद्यालयाच्या पालकांनी शिक्षण खात्याच्या संचालकाच्या आश्वासना उपरांत वर्गाचेर बहिष्कार घालपाचो हो निर्णय 20 तारखे मेरेन सध्या स्थगीत दवरिल्लो आसा। वागातोर हांगासर 2 पंगडां मदीं झगडी जाली। वागातोर हेलिपॅड पार्किंग वाठारा लागसर 2 गटां मदीं कांय कारणांक लागून हे वाद जाल्ल्याचें कळटा। हो वाद मारबड्याचेर पाविल्ल्यान 2 तरणाटे गंभीर जखमी जाले जाल्यार गाडयेचें बरेंच लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा। ह्या प्रकरणांत अंजुणा पुलिसांनी महाराष्ट्रांतल्या 3 अटक केल्या जाल्यार एकल्याचो सोद अजून मेरेन चालू आसा। वागातोर हेलिपॅड पार्किंग वाठारा लागसर ही झगडी जाली। 2 गटां मदीं ही झगडी जाली। कांय कारणांक लागून वाद निर्माण जालो आनी हो जो वाद आशिल्लो तो झगड्याचेर पावलो म्हणजे तांच्या मदीं मारबडी लेगीत जाली। ताका लागून 2 तरणाटे सामके गंभीर जखमी जाले। तांच्या गाडयेचें लेगीत बरेंच लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा आनी ह्या प्रकरणांत अंजुण पुलिसांनी महाराष्ट्रांतल्या 3 जाणांक अटक केल्या जाल्यार एकलो धांवलो ताचो सोद चालू आसा। मडगांवचो होलसेल नुस्तें मार्केट सध्या धवो हत्ती जावन रावला। ह्या मार्केटाचें काम पुराय जावन सुमार 2 म्हयने जाले पूण सरकाराक मार्केटाचें उक्तावण करपाक कळाव कित्याक जाता? लोकांनी दबाव हाडीसर वाट पळयता काय कितें? काय दर्यांतलें नुस्तें काबार जालें जाल्यारूच हें सुरू करतले अशे प्रश्न आतां तिडकल्ले थळावे विचारपाक लागल्यात।
रुमडामण हावसिंग बोर्डात ईद मिलाद उत्सवा खातीर घातिल्लो बॅनर एका अनोळख्या मनशान पिजिल्ल्यान बरोच बोवाळ जालो. असल्यो घडणुको वेंचणुके वेळारूच कित्याक घडटात काय? लोकां मदीं फूट घालून हें कसलें राजकारण? पुलिसांनी हें कृत्य करप्या आड खर कारवाय करची अशी मागणी आतां थळाव्यांनी केल्या. थळाव्यांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण रुमडामण हावसिंग बोर्डात ईद मिलाद उत्सवा खातीर घातिल्लो बॅनर एका अनोळख्या मनशान पिजिल्ल्यान बरोच बोवाळ जालो. ह्या आदी लेगीत दिवाळी चवथीचे लायिल्ले बॅनर तशेंच पिजल्यात. रुमडामण गांवांत सगळे लोक एकचारान सगळे सण परबी मनयतात. मागीर हे कृत्य करून लोकां मदीं फूट घालपाचो स्टंट कित्याक? जेन्ना जेन्ना वेंचणूक लागीं पावता तेन्नाच अशें कित्याक घडटा? पुलिसांनी ह्या प्रकाराचो खोलायेन तपास करून हो प्रश्न तडीक लावचो अशी मागणी आतां रुमडामळच्या थळाव्यांनी केल्या. फाटल्या 3 दिसां सावन माजोड्डा वाठारांतले 3 भुरगीं बेपत्ता जाल्लीं. भुरगीं बेपत्ता आशिल्ल्याची कागाळ पालकान कोलवा पुलीस स्टेशनांत दाखल केल्ली. त्या उपरांत पुलिसांनी भुरग्यांचो सोद चालू करून ही तिगूय भुरगीं केरळ राज्यांत आशिल्ल्याचे मुखार आयले. सध्या कोलवा पुलिसाचो एक पंगड केरळांत रवाना जाल्लो आसा. भारतीय न्याय संहिता कलम 137(2) आनी गोंय बाल कायदो कलम 8 खाला अंतर्गत गुन्यांव नोंद केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. मुंगूल गँगवॉर प्रकरणातल्या 28 दुबावितांचेर फातोर्डा पुलिशेन मडगांवच्या न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केला. वट्ट 624 पानांचें आरोपपत्र पुलिशेन दाखल केला. हातूंत 80 साक्षीदारांची वळेरी जोडिल्ल्याचें कळटा. 12 ऑगस्टाक जाल्लो हल्लो हो पूर्व नियोजीत आशिल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हल्लो करच्या पयलीं दुबावितांनी रॉड, तलवारी, सुरो आनी हेर हत्यारांची तयारी दवरिल्ली खंय. मडगांव वाठारांत महत्वाच्या उदरगतीचे प्रकल्प सुरू करपाची घोषणा मडगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान केली. बऱ्याच काळा सावन हुमकळत आशिल्ल्या हायड्रोलिक पार्किंग प्रकल्पाचे काम बेगीनूच सुरू जातले. ते भायर MMC इमारत आनी गार्डनाचे नवनिर्माण रोखडेच सुरू करतले अशी म्हायती नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान दिली. मडगांव वाठारांत महत्वाच्या उदरगतींचे प्रकल्प सुरू करपाची घोषणा मडगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान केल्या. बऱ्याच काळा सावन हुमकळत आशिल्ल्या हायड्रोलिक पार्किंग प्रकल्पाचे काम बेगीनूच सुरू जातले आनी त्या भायर MMC इमारत आनी गार्डनाचे नवनिर्माण रोखडेच करतले अशी म्हायती मडगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान दिली. दिल्लीत कारमदी जाल्ल्या स्फोटाच्या फाटभुंयेर दोडामार्ग सयत दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी सुरक्षा वेवस्था कडक केल्ली आसा. दोडामार्ग तपासणी नाक्याचेर राज्यभरांतल्यान येवपी वाहनांची पुलीस कडक तपासणी करतना दिश्टी पडटात. दिल्ली जाल्ल्या बॉम्ब ब्लास्टाच्या फाटभुंयेर वेगवेगळ्या राज्यांनी हाय अलर्ट जारी केल्लो. त्या प्रमाणे आतां बॉर्डरींचेर ही तपासणी सुरू केलेली आसा. दोडामार्ग सयत दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी सध्या सुरक्षा कडक केलेली आसा. गाडयो राज्यांत भितून सरच्या पयलीं ताची तपासणी योग्य रितीन पुलीस करतना सध्या बॉर्डरींचेर दिश्टी पडटा. दोडामार्ग तपासणी नाक्याचेर राज्या भायल्यान येवपी वाहनांची पुलीस कडक तपासणी करताचे हे दृश्य.
दाबोळेच्या गोंय आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नवे विमानतळ संचालक म्हणून फ्लायट लेफ्टनंट आकाश दीप हाणें पदभार स्विकारलो. विमानतळाचेर जावपी येरादारी कोंडेचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर टर्मिनल क्षमता वाडोवप, मुळाव्या साधन सुविधांचे आधुनीकरण तशेंच प्रवाशांच्यो सुविधा वाडोवपाचेर भर दिला. प्रोत्साहन आनी कार्यक्षम कार्यावळी ह्या वरवीं इंटरनॅशनल फ्लायट्स चड आकर्शीत करपाचो हेत आशिल्ल्याचें आकाश दीप हाणें सांगलें. दाबोळेच्या गोंय आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नवे विमानतळ संचालक म्हणून फ्लायट लेफ्टनंट आकाश दीप हाणें पदभार स्विकारिल्लो आसा. विमानतळाचेर ज्यो कितें आडखळी निर्माण जाता तेजेर बेगीन लक्ष घालून हो प्रश्न सुटावो करतलो. त्याच बरोबर टर्मिनल क्षमता वाडोवप, मुळाव्या साधन सुविधांचे बेगिना बेगीन लोकांक फायदे करून दिवप हाचेर आपूण भर दितलो अशें ताणें म्हटलें. मोल्या चेक नाक्याचेर कांय दिसां फाटीं सुरू आशिल्ली गाडयांची कागदापत्रां तपासपाची यंत्रणा कामगारांक पगार दिवंक नाशिल्ल्यान बंद केल्ली. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान ह्या प्रकारांत हस्तक्षेप केल्या उपरांत संबंदीत कंत्राटदारान 20 तारखेक कामगारांचो पगार दिता म्हणून सांगलें. ताचे उपरांत परती गाडयांची कागदपत्रां तपासणी सुरू केल्या. मोल्या चेक नाक्याचेर कांय दिसां फाटींच सुरू केल्ली गाडयांची कागदपत्रां तपासणी यंत्रणा कामगारांक पगार दिवंक नाशिल्ल्यान बंद केल्ली. मात्र काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान ह्या प्रकारांत हस्तक्षेप केल्या उपरांत संबंदीत कंत्राटदारान 20 तारखेक कामगारांचो पगार दिता म्हणून सांगलें आनी ताच्या उपरांत परतून ही गाडयांची कागदपत्रां तपासणी सुरळीत सुरू जालेली आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें भूतानाचो दौरो केलो. ह्या दौऱ्याक लागून भारत आनी भूतान मदले संबंद घटमूट जावपाक मदत जातली. भारत भूतान संबंदां मदीं एक नवो टप्पो पार पडला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतां भूतानाक भेट दिवन परते भारतांत आयले. भूतानांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन भूतानचे राजा जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचूक हांकां भेट दिली. हायड्रो इलेक्ट्रीक प्रोजेक्ट उद्घाटन केले. तशेंच 1020 मेगावॅटाचो प्रकल्प हो भारत भूतान सहकार्यान अक्षय उर्जा, पर्यावरण संरक्षण आनी दोनूय देशां मदली खोल संबंदाचे हे प्रतीक जावन आसा अशें उलोवप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केले. हो प्रकल्प भूतानाक वीज निर्मितीत स्वयंपूर्णता आनी भारताक स्वच्छ उर्जा प्रदान करतलो अशें उद्घाटना दरम्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हटलें. लाल किल्ल्या लागीं कार स्फोटा उपरांत प्रत्येक नाक्यांचेर वेगवेगळ्या काना कोपऱ्यांनी सध्या पुलीस दिल्ली हांगासर तैनात केलेले आसा. सुरक्षा वेवस्था हाय अलर्टाचेर आसा. त्याच बरोबर गोंयांत लेगीत ज्यो भायल्यान गाडयो येतात त्यो सुद्दां खर तपासणी तांची करप चालू आसा. जशें आमी वदळूच पयलें दोडामार्ग चेक नाक्याचेर कशा तरेन खर सुरक्षा वाडयल्ली आसा, कारण की गोंयांत लेगीत हाय अलर्ट चालू आसा. दिल्लींतल्या लाल किल्ल्या कडेन जाल्ल्या बॉम्ब स्फोटांत जैश-ए मोहम्मद संघटनेचे नवे व्हायट कॉलर टेरर मॉड्यूल उक्ताडार आयिल्ले आसा. ह्या मॉड्यूलांत दोतोर, प्राध्यापक आनी बायलांचो हे आस्पाव आशिल्ले आनी ते पाकिस्तानी हँडलर्सांच्या संपर्कांत आशिल्ले. स्फोटाच्या 37 दीस आदीं म्हटल्यार 4 ऑक्टोबराक सहानपुरांत एका लग्नात ह्या मॉड्यूलाची सुरवात जाल्ली. त्या उपरांत सैन्य दळाच्या अधिकाऱ्यांक धमकी दिवपी पोस्टर्स वांटप आनी शस्त्रां स्फोटा खातीर लागपी सामान एकठांय करपाचें काम थंय सुरू जाल्लें. अलीकडाच सध्या प्रदूषण बरेच वाडत आसा. वायूची गुणवत्ता निर्देश अत्यंत धोकादायक पातळीचेर पाविल्ले आसा. हे सध्या तुमी पळयतात ते अलीगडांतले प्रदूषणाचे चित्र जावन आसा. कशे दाट धुके प्रदूषणाचे थंय वाडला, ताका लागून अलीगडांतल्या लोकांक श्वास घेवपाक बरेच उस्तार जाता. एका सायडीन दाट धुके आनी प्रदूषण, ताका लागून अलीगड हांगासर प्रदूषणाचो धोको सध्या बरोच वाडिल्लो ह्या वाठारांत दिश्टी पडटा. ह्या वायट प्रदूषणाक लागून अलीगडांतलो
एकूय गंभीर श्रेणीत पाविल्लो आसा। बॉलिवूड अभिनेता धर्मेंद्र हांची भलायकी स्थिर जाता थंय आसा। आता बॉलिवूडचो अभिनेता गोविंदा हांच्या तब्येतीत धक्कादायक बातमी मुखार आयला। तांची प्रकृती अचानक बिगडल्या, ताका लागून तांकां रुग्णालयांत दाखल केले। काल मंगळारा अचानक धर्मेंद्र हांची भलायकी सामकी अस्थिर आशिल्ल्या कारणात सगळीकडे बातमी पसरिल्ली की ते सध्या संवसाराक अंतरले म्हणून। ताच्या उपरांत जेन्ना कळ्ळें की तांची भलायकी जी आसा ती स्थिर आसा, तांची बायल हेमा मालिनी त्याच बरोबर तांचे चली ईशा देओल हाणें जेन्ना आपल्या एक्स हँडलाचेर बातमी प्रसारीत केली की तांची भलायकी बरी आसा म्हणून, तेन्ना लोकांक कळ्ळें, मिडियाक कळ्ळें की धर्मेंद्र हांची प्रकृती स्थिर आसा। त्याच्या उपरांत ते सुखरूप आतां घरा पाविल्ले आसा। मात्र दरम्यान अशी एक बातमी मुखार येता ती म्हटल्यार एक्टर गोविंदा हांची भलायकी इबाडिल्ली आसा। सांकवाळे जुवारी नगरांतल्या यल्लालिंगेश्वर मठा लागसार 2 गटां मदीं झगडी जाली। दोनूय गटांच्या लोकांनी एकमेकांचेर फातर आनी मेटलाच्या पायपान हल्लो केल्लो। ह्या हल्ल्यांत गुरुसंगप्पा चालवाडी, शिवकुमार उर्फ भंडारी, शंकरगौडा सलोगटी आनी प्रकाश सलोगटी जखमी जाले। जखमींक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केले। वेर्णा पुलिशेन ह्या प्रकरणा संदर्भात गुन्यांव नोंद केलो। सोशल मिडियाचेर धमकी दिवन गोंयकारांकडेन दादागिरीची भाशा उलोवपी चिंबलाचो पंच शंकर नायका आड आर्जीन पोरण्या गोंय पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या। NAS लागिल्ले आसतना लेगीत पंच शंकर नायकाक बिनधास्त धमकी दिता आनी दादागिरीची भाशा उलयता हें चल्लां तरी कितें काय म्हणून आर्जीन प्रश्न उपरासला। हे फकत भाजपाच्या त्याक्याक लागून जाल्ल्याचो आरोप करीत ताका अटक करपाची मागणी जालेली आसा। सोशल मिडियाचेर ताणें धमकी दिवन गोंयकारांकडेन दादागिरीची भास उलयल्ल्यान आर्जी बरेच तिडकल्या। पंच शंकर नायकाक जाता तितले बेगीन अटक करात रेव्होल्युशनरी गोवांसान पोरण्या गोंय पुलिशेक निवेदन दिले आनी पंच शंकर नायका आड पुलिशेंत कागाळ नोंद केली। राष्ट्रीय सुरक्षा कायदो लागून लेगीत शंकर दादागिरीची भाशा उलयता, ताका लागून आर्जीन खर टिका केली आनी पुलीस यंत्रणा तशेंच सरकाराचेर आरोप उक्तायले। दिवचल सरवणच्या गोकुळवाडो वाठारांत लोकवस्ती लागीं गव्यांचो वावर वाडला। रातच्या वेळार हे गव्वे बागायतींनी घुसून बागायती पिकांची नासधूस करतात। बागायतींनी भोंवताना गव्यांची पावलाय लागिल्ली दिश्टी पडटा। लोकवस्ती लागीं काळखांत भोंवपी ह्या गव्यांक लागून लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या। फाटल्या सुमार 7-8 दिसांच्यान रातच्या वेळार तशेंच दिसा उजवाड्याक सरवण गोकुळवाडो वाठारांत हे गव्वे भोंवता आसतना दिश्टी पडल्यात। किमान 5 गव्यांचो कळप आसा अशें लोक सांगतात। हे गव्वे बागायतींनी घुसून पिकावळींची नासधूस करता, ताका लागून थळाव्यांच्या मनात भंय आनी भिरांतीचे वातावरण उप्राशिल्लें आसा। रान खात्यान ह्या गव्यांक धरून तांकां अभयारण्या सारक्या संरक्षीत सुवातेचेर व्हरून सोडचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। उत्तर प्रदेशात जाल्ल्या ट्रॉफी सर्तीत उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथान हॉकी नायकांचो भोवमान केलो। हॉकी मळार राज्यान दिल्लें योगदान आनी हॉकीचे जादूगार मेजर ध्यानचंद हांच्या वारशाचो उगडास करीत ह्या कार्यावळीत तांच्यांनी उल्लेख केलो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथान हॉकी उदरगती खातीर राज्यान दिल्ल्या तेंक्याचेर उजवाड घातलो आनी उत्तर प्रदेशात जन्मल्ल्या मेजर ध्यानचंद सयत जायत्या हॉकी दिग्गजांचो उगडास केलो। तशेंच तांच्या हॉकींतल्या योगदानाचो उगडास म्हणून मेठर हांगासर मेजर ध्यानचंद खेळा विद्यापीठ बांदपाची घोशणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथान केली।